आयज बाबू आजगांवकर हेणी एक टायम हांव सदांच सांगता गोंयच्या जनतेक आनी प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान की देवाचो न्याय आसता म्हणून. आनी जे आमी कश्ट करणारे जे वाहतूकदार आहा तितून टॅक्सीवाले, बसवाले, मागीर रिक्षावाले, मोटरसायकल पायलट हे सगळे लोक जे आहा हे आपलो पोटाचो वेवसाय करपाक सेल्फ एम्प्लॉयड लोक हे रात दीस कश्ट करता. रातची जॅम पळयनासतना कितें गाडी ब्रेकडावन जाल्यार रातभर काम करून सकाळीं ती लोकांचे सेवेक काडटा कारण पोट चलपाक जाय म्हणून. आनी इतले हलाखीचें जीवन जगणाऱ्यांच्या पोटार पांय दवरपी राजकारणी आज बाबू आजगांवकर हेचें उत्तम उदाहरण आमकां पळोवपाक गावता की आयज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान उपमुख्यमंत्री म्हणून छातयेर हात मारून जो सांगणारो विधानसभेन की आपण गोवा मायल्स हाडले म्हणून टॅक्सीवाल्यांच्या पोटार पांय दवरपाक, त्या बाबू आजगांवकराची परिस्थिती पळय कितें जाल्या ती. आनी वालोर भारतीय जनता पार्टी कारण कित्याक हेका तिकेट दिना म्हणून सांगल्या. आनी दुसरें म्हणजे कितें आहा, तिकेट जर डिनाय केली आनी मंत्रीपद उपमुख्यमंत्री पद आतां गेलेत मागीर ते काय उरचें ना. आनी मागीर आतां भोंवपाची वेवस्था कशी आहा, भोंवपाची वेवस्था ताका मागीर हांगा ते तिकेट सोदपाक भोंवंक जाय सगळ्या राजकारण्यांच्या दारार. पयर पेपरार बातमी येयल्ली ढवळीकारागेर गेलो पूण तेणी वेवस्था करून दवरल्या आपली गोवा मायल्स हाडला ती. आतां गोवा मायल्साच्यो खंय तो टॅक्सी करून भोंवता खंय. पयर ढवळीकारागेर वयताना गोवा मायल्साची टॅक्सी घेवन गेल्लो म्हणून आयकता न्हू. अशीच तांकां देवान बुद्ध दिवची आनी वेळोवेळी देवान आमकां ताकद दिवची की हांकां हेंची जागा दाखोवन दिवपाची. आयज अक्षरशः गरज आहा. आयज वेगवेगळे पक्ष गोंयांत येयल्या, वेगवेगळे राजकारण चलता हांगासर, नेवी नेवी अमिशा लोकांक दाखयली वयता. हेचेर सविस्तर भाश्य करतना सांगपाक सोदता की जे आमचे गोंयकार भावा हेंच्यांनी आतां खंय तरी ह्या निवडणुकीन तरी एक कळकळीच्या हांकां आव्हान करता की हेंच्यांनी विचार करपाची गरज आहा. कारण कितें आहा, हे सगळे पळय जे आहा पॉलिटिकल पार्टी एकामेकाचे संगनमत आहा. एक भारतीय जनता पार्टीच्या मनशाक हांवें बरें एका सांगलें की सुदीन ढवळीकर आतां तुमच्या वांगडा ना न्हू, तेन्ना तुमी कितें करा, ते 29 इन्स्पेक्टर पळय जे बेकायदेशीर घेतल्या तेंचो रिपोर्ट सगळो येयल्लो आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान, तांकां घरा धाडचें म्हणून. त्या रिपोर्टाचेर एक्शन घेया म्हणून. पूण ते घेवंक मागना. कारण कितें आहा, जर निवडणूक जाली आनी जर 17-18 भारतीय जनता पार्टीचे येयले जाल्यार सुदीन ढवळीकर ममता बॅनर्जीक थंयच टाटा बाय बाय करून बीजेपी वांगडा हांगा येतलो. आं मायनी 8 महिन्यांनी सुरू करता म्हणला सीएम. ना मायनी तेचे कडेन ह्या नशिबान जायना सुरवात करपाक. जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची पळय ऑर्डर येयल्ली पळय, आमचेच पेटिशन ते, आमच्या पेटिशनान पळय जी ऑर्डर येयल्या तितून ताका क्लियर सांगलेलें की ऑक्शन कर आनी किंवा अरे डंपाचें ऑक्शन करपाची पॉलिसी सरकारा कडेन आहा, तीच मायनींग लीज ऑक्शन करपाची पॉलिसी करपाक जाय आसली. हो सरकार आतां कितें करतलो? सरकारा कडेन जाता कितें? तो फक्त ना रे हय रे भिवपाची गरज ना रे इतलेंच करपाक उरलो, आनीक काय जायना. आतां कोवीड वाडटा, कित्याक लागून वाडटा? ओमिक्रॉन वायरस पळय जो आहा, ओमिक्रॉन हो गोंयान खंयच्यान येयलो, प्लॅनां कित्याक स्टार्ट दवरली? आतां वेटीस कोणाक धरता? आमकां धरता धंदेवाल्यांक. फाल्यां हो लॉकडावन करतलो आमी धंदेवाले परत काबार भिकेक पावले. पूण मजा करता हे तुमकां फ्लायटां कोण चालू दवरपाक लायता? तो सर्वे करिना, तेच्या खोलान वचना.